महाराष्ट्रा सयत हेर राज्यांतल्यान येवपी चडशी वाहनां महाराष्ट्रांतल्या सीमेवयल्यान मुख्य रस्तो सोडून तिळारी कॅनलाक लागून आशिल्ल्या मातयेच्या रस्त्यावेल्यान यो वच करतात। रात दीस वाहनांची धडधड चालूच। हे येरादारीक लागून वाठारांत धुल्ल प्रदूषण वाडला, घरादारांनी धुल्ल पातळटा, देखून अस्थमा सारख्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा अशी कैफियत लोकांची आसा। तर घराची जालेली आसा, धाकटे भुरगे आसा, इतलो धुळेचो प्रमाण इतलो वाडलेलो आसा की ह्या जाग्यार आमकां भरपूर म्हणजे भरपूर त्रास जाता। आरोग्याक जाता, कोण बरो आसता, आमचे आतां पप्पा प्रेशराचो आसा, कोण थंय दुयेंत आसता, कोण आनी कसो आसा, धुळेचो तर भयंकर त्रास जाता। तेतून धाकटी भुरगीं खेळटा, रस्ता येता, गाडयो तर इतले वेगान वयता न्हू, इतले फास्ट वयता गाडयो की विचारपाचें ना। बुलेटवालो, स्कूटरवालो ह्यो टमटमाट, तेतून ते टीएस, कर्नाटक ते तेतून मायनिंगच्यो गाडयो खडी व्हरता कोण। कितले फावटी आमी आडयले गाडयो, तांकां सांगलें की बाबा अशी ह्या वाटेन वचूं नाका, तुमकां रस्तो त्या वाटेन वच, आयकपाक कोण तयार ना। तांकां धमकी दिली, तापयले, काय आयकपाक तयार ना। आमी पुलीस स्टेशनान कंप्लेन केल्यो, ग्रामपंचायतीन सांगलें, अजून काय कोणी रिएक्शन घेवंक ना। आतां आमी एमएलएक सुद्दां सांगलें, फाटसून लागून तेंच्या फाटसून लागले। आज आमी हांगा धूळ खाता, माती खाता, गुणे आमच्या घरान वयता, रस्त्या वयले गुणे स्लीप जावन फ्लॅट जावन आमच्या गाडयेन गुणे वयता, भुरग्यांचेर गुणे बसता, अजून कोण काय रिएक्शन घेना। तोडा मार्गा वयले चेकपोस्ट चुकोवपाक लागून वाहनां तिळारीच्या कॅनला कुशीकच्या रस्त्यावेल्यान येरादारी करतात, हे विशीं संबंधीत यंत्रणा कळोवन लेगीत कोणूच कानामनार घेनात म्हूण थळावे बेजार। तर आम्ही भरपूर त्रासात आहे, भरपूर म्हणजे भयंकर। आमच्या जेवणात सुद्धा माती, आता पण तुम्ही बघू शकतात किती माती आमच्या घरात येते। आम्ही जडादला पण राहतात, तशी लहान भुरगी, ह्या बाजूवाल्यांची सगळ्यांची लहान भुरगी, माझे नाती होतो, सगळ्यांका अस्थमाचो त्रास, धुळो खाऊन एवढा धुळो येते। आम्ही सिनियर सिटीजन, ह्यांका 70 येयली, आता म्हाका 60 झाली, पण बघा आम्ही आता ह्या धुळीत कशी आम्ही माती खातोय बघा। सगळ्यांका आम्ही लेखी कंप्लेंट केलेलो असतात, प्रत्येक गावातल्या लोकांची भांडण झाला, तंटो झालो, सगळा झाला, तरी काय कोणी ऍक्शन घेऊन नाही। बघा आता सिनियर सिटीजन असतात, रात्रभर गाडी, दिवसभर गाडी, सगळं जे इनलिगल गाडी असतात, सगळं चोरी आणि सगळ्या इथून जातात। मोठ्या गाडी आहे, लहान आणि सहान नाही, कोण पोरगी जातात, नेहमी ते ऍक्सिडेंट होतात, किती ऍक्सिडेंट होतात टर्निंगला, अशी हॉर्न वाजवत, आमका शांतता नाही, आम्ही दुपारची झोपाक शकलो नाही, रात्रीची झोपाक शकलो नाही, भयंकर त्रास, हॉर्न वाजवत ढाण 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 करीत। महाराष्ट्रात नाही तर बेळगावात सगळे नेमप्लेटी बघायचे ना, सगळं कर्नाटक, महाराष्ट्र सगळ्याकडनं मोठ्या गाड्या आहे, समोरसून तर लाकड्या बिकड्या असं चोरी आणि मोठी ती झाकून लावून घेऊन जातात, पहाटे 5 वाजता 4 वाजता सकाळचे, रात्रभर पण चालू, दिवसभर पण चालू। मातयेच्या रस्त्यावेल्यान सर्रास गाडयो गेल्ल्यान धुल्ल जाला आणि तो धुल्ल मागीर बांयत वचून आमचे उदक प्रदूषित जाला, देखून उदक वापरप सुद्धा बंद जाला म्हूण लोकांचे दुखणे। देखून आसा आणि आमची बाय आसा न्हू, बायन अशें इतलो धूळ जाता ते आमी उदक सुद्दां खावचे बंद केले। आणि आता आमकां इतलो त्रास आसा, बारीक हे आसा, तेका डेली आमकां थंडीचो अस्थमा, थंडी कायम आसता। आमकां सुद्दां सगळ्यांक आता ह्या सायडीक घर आसा, हेंकां सुद्दां सगळ्यांक ह्योच प्रॉब्लेम आसा। हे फक्त पोल्युशन ते नावाक ऑफिस कशें आसा, हेच्यान सगळे गाडये भायर सरता, गाडी अशें फास्ट वयतना अशें सायडीन सुद्दां चलांक हे जाता, प्रॉब्लेम जाता। म्हणजे सध्या जे तुमकां त्रास जाता तेतून तुमकां घरा सोडून वचचें अशें दिसता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।